सगळ्यात पयलीं श्री सातेरी देवस्थानचो अध्यक्ष ह्या नात्यान हांव उमेश देसाय तुमच्या सगळ्यांचे हांगा स्वागत करता। जवळ जवळ 1.5 वर्स जालें आमी हे देवस्थानचे भार आमच्या हातीन घेतलेलो आनी देवूळ आमचे अर्दे बांदून आमच्या हातीन मेळ्ळें। त्या प्रमाणे मुखाल्लें काम आमी 1.5 वर्स भितर सामके रात दीस मेहनत करून कंप्लीट केले। देवीच्या आशिर्वादान आनी आमच्या गांवच्या लोकांच्या आशिर्वादान आयज तुमकां सगळ्यांक सांगपाक खोशी भोगता की सगळ्यांच्या आशिर्वादान आयज हें भव्य देवूळ तुमच्या मुखार रेडी जाल्लें आसा। तेन्ना हांव देवी कडेन मागता की सगळ्यांक बरो आशिर्वाद दिवचो, गोंयभर लोकांक आमकां गांवकारांक आनी सगळ्या गोंयच्या लोकांक आशिर्वाद दिवचो। त्याच बरोबर हें देवूळ कंप्लीट करपाक आमकां आमचो लाडको आमदार निलेश काब्राल हांचो मोलाचो वांटो आसा, सिंहाचो वांटो आसा। तेणें जवळ जवळ 37 लाख आपले 37 लाख ह्या देवळा खातीर खर्च केल्ले आसा। तांकां हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां बरें आरोग्य लाभो, आयुश्य लाभो अशा देवी कडेन मागता। आनी त्याच बरोबर आमकां खुबश्या लोकांनी हे देवूळ बांदपाक हातभार लायिल्लो आसा। फॉर एग्जाम्पल खुबशे आसात की तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा, तांकांय देवीन एक बरो आशिर्वाद दिवचो, तांचें आरोग्य ऐश्वर्य वाडोवचें अशा देवी कडेन विनंती करता। त्याच बरोबर म्हाजे सहकारी सगळे कमिटी वांगडी तेणें बी म्हाका खूब हेल्प केलो की हें देवूळ जातींतल्या देवींतल्या बेगीन बांदपाक। तांचोय हांव देव बरें करूं म्हणटा, सगळे ग्रामस्थांचो हांव देव बरें करूं म्हणटा, जेणे जेणे आमकां डोनेशन दिलें तांचोय हांव देव बरें करूं म्हणटा। आनी परत एकदां निलेश काब्राल तांकां मोठ्यांत मोठो देव बरें करूं म्हणटा। देव बरें करूं। देवीच्या हातीन कितें जावपाक जाय तें आमी मनीस करता आनी हे जे देवीच्या हातीन म्हाज्या कडल्यान आनी बाकीच्या कडल्यान जी सेवा आज जाल्ली आसा, हांव देवीक म्हाज्या हातीन केली म्हणून हांव देवीक देव बरें करूं म्हणटा। आज फुडें वयता तेन्ना खुबश्यो गोश्टी आसता आनी एक लक्षांत हाडपाक जाय की सगळे एकठांय रावन जेन्ना हें काम केलें, जावं ती फाटली कमिटी वा आतांची कमिटी, पण आतांची कमिटी घेवन फुडाकार घेवन आनी कंप्लीट करून आज लोकांक अर्पण केल्लें आसा। म्हाका अजुनूय लक्षांत आसा भटमाम आसतलो भितर घरकुडीन सदां सांगतालो हें केन्ना जातलें केन्ना जातलें आनी जावचे पयलीं जे कित्याक मोडपाचें कारण की ते लीक जातालें आनी ते कार्य करूंक मेळनाशिल्लें म्हूण तो आख्खी घरकुडी आमकां मोडून फूल ते देवळाचे भोंवतणी हें करूंक पावले। पण एक लक्षात दवरलें की जेन्ना स्टार्ट केल्लें, स्टार्ट करता तेन्ना एक विशय येयलो की इतलो खर्च जातलो, पण आज म्हाका दिसता हिशोब जर काडलो तो खर्च जो आशिल्लो तेजे म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 35% 40% चड जालो। पण देवीन तो फुडें व्हरोन आज कंप्लीट करून लोकांक अर्पण आज देवीन आपणाचो आयचे ह्या पवित्र दिसाक आमी फुडें गेल्ले आसात। आज हांव मागता की अशेच सगळे भक्तगण अशेच पयलीं कशे येताले तशे आतां येवचे देवीचे चरणाक आपणाचे मागणी घालपाक। आनी म्हाका खात्री आसा की देवी जी आसा, सातेरी देवी आसा, तिची मुर्ती आज जी स्थापना केल्ली आसा बरी मुर्ती आसा आनी तेन्ना तुमी सगळ्यांनी देवी कडेन मागचें, आपणाची भितरली जी कितें आसता तें मागचें आनी देवी दितली।